बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावांनो, आमची दुखी कोणती घेऊन आमी ह्या दोंगरार आयल्या. आमच्या जिवितांत असली दुखी कोणती सदांच आसतात, पूण देवाचेर आमी पातयेवया. जायते फावटी आमी देवाचेर शीण कोत्ता, तेचे बदल आमी देवाचे बोगसणे मागुया. आयज खेरीत भाशेन आमचे आर्चडायसीस, आमचे धर्म प्रांता गोंया पासत आमी मागुया. आयज आमचे कॅथिड्रल बांदल्यार म्हणजे व्हडली गरज व्हडले गोंया आयचो दीस तो. आनी ही गरज म्हणल्यार एक नमुनो आमचे गोंयचे धर्मसभेचो, देखून आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या आमच्या पाद्रींक माद्रींक आनी लौकीक लोकां पासत आयज आमी मागुया. देवाचें बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सोर पोदवेदार आनी काकूत सारा देवा, तुजी दया आमी काळतेपणी मागता. भाग्यवंत कातरीन रॉक्सासच्या उतरान ओ क्रिस्तीक लोकांक तुवें तुज्या एकल्याच पुताची ओळख मेळोवशी केली. तांचे विनवणेन त्या लोकांक भावार्थान तीर कर म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगाता तुजे तांय जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दारूस राजाच्या दिसांनी राज्यांतले अध्यक्ष आनी राजपाल जमा जावन आयले आनी दानियल प्रार्थना करतालो आनी देवाक उलो मारतालो तो तांकां मेळ्ळो. उपरांत राजाशी येवन ताणें म्हणलें, ते दीस तुजे भायर खंयचेच देवाक व मनशाक कोणेंच मागणें करचें न्हय म्हूण आनी अशें करतल्याक शिवाच्या दोलींत उडयतलोय म्हूण निशाणी करूंक तुवें हुकूम घालूंक नाय. राजान जबाब दिलो, घेतलेलो तो निर्णय तसोच आसा.
मिदियानी आनी पारसी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे तो काडूंक जायना तेन्ना तांणी राजाक म्हणलें, राजा, जुदेवांतल्या निर्वासितां मदलो तो दानियल तुजी आनी तुवें निशाणी केल्ल्या हुकुमाची बेपरवा करता. दिसाक 3 फावटी तो मागणें करता. हें आयकून राजा एकदम कोंतवलो आनी ताणें दानियलाक सोडून येवजिलें. कसलीय तरी मारणी येवजून काडून दीस पडसर ताणें आपली तकली जोरयली. पूण ते दीस सगळे जमा जावन राजाशी परतून आयले. तांणी म्हणलें, मिदियानी आनी पारसी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे एक फावट राजान हुकूम भायर काडतोच वो निर्णय परगट करतोच तो आनीक बोलूंक जायना म्हूण उगडास दवर. तेन्ना दानियलाक धरून शिवाच्या दोलींक घालून राजान फरमायलें. राजान दानियलाक म्हणलें, जे देवाची सेवा इतले विस्वासीपणान तूं करताय तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी दोलीच्या दारार ती ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सोलदारांचो शिको मारून राजान तें बंद केलें. हे पोरी दानियला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बोलूंक जावचो नासलो. राजा आपल्या राजमालांक परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली. आनी एकले तरी उपपत्नीन आपणाशी भितर हाडून दिवंक ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं दीस उदेवच्या वेळार राजा उठलो आनी ताकतीन शिवाचे दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतोच कडकडलेल्या ताळ्यान ताणें बोब मारली. दानियल, जिवे देवाच्या सेवका, विस्वासीपणान तूं सेवा करताय ते देवा कडेन तुका शिवाच्या चपक्यांतलो सोडूंक घडला. दानियलान जबाब दिलो, राजा, लांब हांव तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाचे तोंडांत बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताजे मुखार हांव निरपराधी आनी हांवें तुकाय राजा केन्नाच कसलेंच वायट करूंक ना. राजा चड खुशाल जालो आनी दानियलाक ते दोलींतलो भायर काडूंक ताणें फरमायलें. दानियलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच जावंक ना म्हूण सगल्यांनी पळयलें. कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलेलो. दानियलाचेर आरोप घालो आनी ताका राजान आपोवंक धाडलें आनी तांकां ताच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते दोलींत घाली. ती दोलीची करीच पावचे आदीं शिवानी तांकां दवरली आनी तांच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारूस राजान पृथ्वीचेर जियेतल्यांक सगळ्या राष्ट्रांक, मनशांक, पोरजांक आनी सगल्यो भासो उलयतल्यांक लोकांक अशें बरयलें, तुमचे सवें सदांच शांती आसूं. हो म्हजो हुकूम. आयच्या म्हज्या राज्यांत सगल्यांनी दानियलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कामचें. कित्याक तो जिवंत देव, तो सासणाक जियेता. ताच्या राज्याची केन्नाच निसंटण जावचें ना आनी ताची राजवटकी सदांच तोखतली. तो तारण करता आनी सुटका दिता. स्वर्गार आनी पृथ्वीर तो अजापां आनी विजमितां करता. शिवाच्या चपक्यांतलें ताणें दानियलाक सोडयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वर उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणां म्हणुया. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणां. दवानो आनी कोरव्यानो सर्वेस्पराक वाखांडात. मुरिया आनी हिवा सर्वेस्पराक वाखांडात. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणां. बर्फा आनी हिमा सर्वेस्पराक वाखांडात. रातिनो आनी दिसानो सर्वेस्पराक वाखांडात. जबाब,
ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक उजवाडा आनी काळोखा सर्वेस्पराक वाकाणात सगल्यांच्या जोगलांनू आनी कुपांनू सर्वेस्पराक वाकाणात प्रितूम सगळी सर्वेस्पराक वाकाणू जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Ulodrata sobie, duši zagraj kodem. Duši sasne kodra, casa barco glaveta, ulodrata sobie, duši zagraj kodem. Duši sasne kodra, casa barco glaveta. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जेरुजाल्याक फौजी वेडो घाल्लो तुमी पळयतात तेन्ना ताचें गोठ्ठोन लागीं पावलां म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वेचें आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वेचें आनी खेडेगांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचें न्हय. तर बरयलेलें आसा ते सगळे पाळून येवचे खातीर सूद घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतूच गोरबेस्तींचें आनी बाळकांक दूद दितल्यांचें खोटा. देशाचेर व्हडलें संकट येतलें आनी हे संस्थेचेर रागाची शिरोत उप्रासतली. ती तोरवारीन मोरून पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगळे लोकां मदें व्हरतले आनी विदेशाचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुजाल्या पांयां तोळे मोस्तितले. सुर्या चोंद्री मात नोखेत्रां हांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गोरासतात ती पळोवन संवसाराची कुळां गाबरोन मोरनाचे आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंतरोलाच्यो सोक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपा वेल्यान आयलोलो ती देखतली. हें घडूंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकांनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, दोनूय वाचपां भिरांकूळ वाचपां. पयल्या वाचपान दानियेलाक एक शिवाशी घालता राजा आनी रावता ते शिव ताका खातेले म्हणून. दुसऱ्या वाचपान आमकां भिरांकूळ वस्तू आयकूंक येता. सगळें मोडोन पडटलें,
तुमचेर खांपेरो येतलो. पूण दोनूय वाचपाक शेवटाक दानियेलाक ते शीव खायना. देव ताका सांबाळटा म्हणटा. शुभ वर्तमानान तेंच आमकां आयकोंक येता. हें सगळें जातूच कांपेरो येयलो, अर्थक्वेक जाल्यो, आनी कितें जालें म्हणटच जेजू तुमचे थंय येतलो अशें आमकां सांगता. अशें जाता काय? आमी सगळीं हांगा बसल्या, जायतीं जाणां आतांच आमचे मिसाक बसलेलींच आसतना आमच्या मनांत कितलें वजन आसा म्हूण कोणाक खबर ना. गोच्चीं झगडीं, काम ना, कितलें टेन्शन आसता आमकां. सगळ्यांक टेन्शन आसाच. हांव वाचतालो, जायतो लोक, हांवूय उठ्ठा 4 जाली म्हणटच सकाळीं मागीर न्हीद पडना आनी मागीर सगळीं प्रॉब्लमां तुज्या मनांत आसा ती येता फुडें, काडोकान दिश्टी पडटा सगळें, आनी सगळ्यांक आमकां टेन्शन जाता. हें जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता. आनी आमी हें करूंक, हें पयस करूंक, हो काडोक पयस करूंक सकाळीं उठले म्हणटच मातसो उजवाड जालो म्हणटच बरें दिसता सगळें. असलो भार घेवन आमी पाद्राग्नेलाशी येता हांगा. चड करून असलोच भारूच घेवन येता आमी, कारण आमकां मातसो उजवाड जेजू ताई पाद्राग्नेला ताई मेवतलो म्हूण आमी बरो असो दोत्ता. आनी ह्या मिसांत भाग घेवन, ह्या मिसांत आमकां एक आलाशिरो, एक शांती मेळोवंक आमी हांगा एकठांय जाता. कारण जेजू आमकां शांती दितलो. आमकां शांती जायते भासांनी मेळोंक जाता. असले आमचे काडूक आयलो म्हणटच, असलो टेन्शन आयलो म्हणटच आमी झगडीं करूंक जाता, एकामेकाचेर राग करूंक जाता, कोण सोरोप येवन सुसेगाद न्हिदता. चड लोक आतां ड्रग्स पासून घेवंक लागता, वो पिल्लांक येतले न्हिदोंक. हें आमचें सोल्युशन न्हय. दानियेलाक देवान वाटायलो. जेजू म्हणटा, जेरुजालेम शार मोडोन पडटलें पूण हांव येतलो. ह्या बरवाशान आमी हांगा आयल्या. जायतो लोक पोटाव येता, आयकोता. हे शर्मा आयकोन म्हाका सांगता, आमकां एकदम बरें दिसता. हो जेजू आमचे कडेन उलयता. एक एक मिसाक जेजू आमकां आसरो दिता. जेन्ना तुमी जेजूक घेतले ताचेर पातयेवया. जायत्यो वस्तू करून आमकां सूख आनी शांती मेवताच, आनी ह्या जेजूक घेवन आमी दुसऱ्यांक शांती दिवंक वचूया. हे आमचेर कोश्ट विघ्न येतात ते, घडये दुयेंस आयले म्हणटच आमी नको, पूण जायते कोश्ट आमी एकामेकाक दुसऱ्यांक आमीच दिता. घरांतूय दिता, शेजाऱ्याकूय दिता. हे कोश्ट वयर तान येना, आमी दिता दुसऱ्यांक. दुयेंस जालें म्हणटच, कसली अनिश्टाय जाली म्हणटच तें म्हणटच आमकां सोजमूंक येना. आमी जेजूचेर पातयेवया, जेजूचें उतर आयकुया. तो आमकां थोडो भर आसरो आनी आलाशिरो दितलो. आनी जायतो लोक हांगा तुवें वचोन रेतीर करून आपलें समाधान कोत्ता. तर भावानो आनी भयणीन, तुमी पाद्राग्नेलाशी येतात. पाद्राग्नेलाशी येवन आमी जायत्यो काणयो सांगूंक जातात. बरीं जालीं म्हूण, दुयेंस गेलें म्हूण सांगतात, पूण जायतो लोक आमकां सांगता हांगा येवन बरें दिसलें, काळजाक शांती मेवली. मिसाक वचून देव म्हज्या काळजान येवन म्हाका बरें दिसलें. हो जेजू आमकां शांती आनी आलाशिरो दितलो. हें आमी काळजान घेवया. आनी हें काळजान घेवन आमी घरा वेताना हो जेजूचो आलाशिरो, जेजूची शांती, जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवया. तेन्ना जेजू खऱ्यांनीच म्हजेशी येतलो आनी म्हजे वरवीं जेजू दुसऱ्यांशी येतलो. This
भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आळ्याकी पवित्र सभेच्या दावा सर्विस्पोर मानून घेवं. आमच्या सोर्गींच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुतान रोग साक्षांक न्हूच उतरान बोगोर देख दिवन कोश्टान दोगदा मोदें तीर रावंक शिकयलें. तुज्या रोग साक्षांच्या कोश्ट मरण समरमून जेजूच्या मरणांचो योद्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता. आनी हेंच मरण आमचे जिणेंत फावो तें पुरगोटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. O Yoshi आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी भाग्यवंत कातरायनान दाखयली. हे परीन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सोपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. दिमी घालूंक सोदतात आनी आतांच घालची दिमी. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगोटुया. Sogna Gesù, ome hodo cadam, ani le cose le pietà, per lei ponte, tu vuoi voglio sai, amen tu ce mora porgota. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागीवंत धर्मदुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. Amen. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन हें आमी जायते पावटी म्हणटा आनी जेन्ना आमकां दूख कोश्ट त्रास येतात तेन्ना हें प्रार्थन आनी नमान मरिये म्हणून आमकां समाधान मेवता. हें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्याव शेवंक सोदता ती तुमच्या जाग्यारूच उबीच रावची आनी कुमन्याव शेवतकच तुमी बसचे. थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया. आमचे कोश्ट, आमचे त्रास, आमचे प्रश्न घेवन आमी हांगा आयल्या देवाचे फुडें आमी घालुया. देव आमच्या काळजान आसा, तो आमचो आलाशिरो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गींच्या स्वादीक जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. तुज्या पुताचो प्रितीमोग आनी कोश्ट मरण आमच्या काळजांनी खंचोवन
आमचे दिसपोटे जिणेंत आमी दाखोवं आनी सर्गीची शांती आनी निरंतरी भोगूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. बसूया. उपकार मेळ्ळा ताची कळोवणी आग्नेल आल्फोन्सो सांस्तेव तावन कोडीत करूंक लायता. म्हज्या पांयांक निस्तें मारूंक गेल्लो आसतना फुटलेल्या ट्यूबलायटीचो कोंचो म्हज्या पांयाच्या बोटाक लागलो आनी भितर गेलो आनी भितरूच जिरलो. म्हजो पांय सगळो सुजलो आनी इन्फेक्शन जालें. म्हज्यान चलूंक जायना जालें. हेल्थ सेंटरान गेलो. तांणी म्हाका टॅटनस इंजेक्शन दिलें आनी धाडलो. म्हज्या गांवाक कांयच करूंक ना. उपरांत म्हजें इन्फेक्शन चड जालें. म्हज्या घरच्यान म्हाका पिलार हाडलो. पूण लॉकडावन आसा देखून पाद्रांगाच्या तुमलाशी वचूंक जावंक ना. गेटीशी म्हाका एक पाद्री मेवलो आनी ताचे लागीं हांवें मागलें मान्यावो तागनाची माती हाडून दिशी आनी ताणें रोखडीच वयरतान सकयल येवन म्हाका माती हाडून दिली. म्हजें इन्फेक्शन वाडत आसलें आनी गाबो पेको नासलो. GMC हॉस्पिटलांत कोवीड केसीस चड वाडल्यात म्हूण म्हाका भितर देखून घेवंक ना. घरा आयलो आनी 2 दिसा मान्यावोन तागनाची माती बाबार्तान उदकांत घालून पियेतालो. एका म्हयन्या भितर म्हजो गाबो पेकलो आनी इन्फेक्शनूय गेलें. हांव मान्यावोन तागनालाक दिनबासतां हे उपकारा खातीर आनी बेगीनूच देवान मान्यावोन तागनालाक सांताचो मान फावो कर म्हूण मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते उपकार पाद्रांगणाच्या नोमेनाच्याय दिसांनी लोकांनी येवन कुडीत केल्यात. तुमकांय तर उपकार मेळ्ळ्यात आनी कळोवची कशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन तुमी ते आमकां कुडीत करचे. देवाक आमी दिनबासता तेच बराबर जायते जाणांनी फोन करून आनी अजून सांगत आसात तांचे पासत मागूंक. आनी तेच बराबर तुमी हांगासर आयल्यान तुमची इंतसांव घेवन उपकार मेळ्ळ्यात जाल्यार दिनबास घेवन असलेच दिनबासनेच्या मनान आनी बाबार्तान आतां ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मांदापड दिनबाशी मोनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या विचून काडिल्ल्या सेवकां देशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यावो तागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यावो तागनेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्यावो तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जे कितें तुमी पाद्रांगणा वरवीं देवा कडेन मागूंक आयल्यात तीर ओकोण बाबार्तान देवा मुखार दवरुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणे. ओ गणित काकुतीच्या देवा, ओ गणित काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी जाल्यार आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यावो तागनेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उदेशी आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेवंतांचेर केरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा, आमची अस्कोताय सुसूंक आनी आमची दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेवंत बापा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडची घोटाय, ओत्म्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पुर्णताय दी.
तांच्या जिवितांत तुजे शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं हे परी बाबा भयणीच्या एकपटांत सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू तूं जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार.